म्हापशा खोर्ले वाठारांतले रस्ते सामके पिड्ड्यार जाल्यात. रस्त्यार फोंडकुलां चड, गाडयो चलोवप्यांची सामकी सर्कस जाता. खोर्लेच्या सारस्वत कॉलेजी कडेन वचपी हो रस्तो फाटल्या 3 वर्सां सावन रस्त्याचें काम जाल्लें ना. रस्तो हॉटमिक्स करचो नाजाल्यार तात्पुरतो उपाय तरी करचो म्हणून लोक आनी कॉलेजींत वचपी भुरगे मागतात. आमी हांगा इस्कॉलाक पळय भुरग्यांक व्हरता. आमकां आतां सेवेचे हे सगळ्या फुडल्यान आसा ह्या रस्त्यान वयचें पडटा. काणक्यासून बी हो रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आहा पळय. हेजेर कोणाचेर लक्ष ना. सरकार तर कांयच पळयना हांगासर. आनी हांगासर हांव एकदां हांगासर स्लीप जावन पडलो हे खडयेन. धाकट्यांक घेवन येता इस्कॉलान हार्ड वर्क करचें पडटा आमकां. आनी हे मातशें लक्ष दिवचें हेजेर आनी हो मतलब बेगींतल्या बेगीन मातसो रस्तो करचो. पुणे बी वयर सरला म्हणून सगळीं जाणां पडटा हांगा भुरगीं बायक घेवन पडटा. सो हो रस्तो सारको करपाक जाय ही रिक्वेस्ट भुरग्यांची. कित्याक पडोंक खूब जाणां पांयांक लागला. कितें कितें जालां चलतना सुद्दां पडटा. खूब एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आमी खूब जाणां उखल्लेले असून आसा. हेजे रस्त्यां खातीर खूब एक्सिडेंट पासून हांगासर जाल्लेले आसा. तेन्ना गोवोरमेंटान आनी हांगासरल्या आमदारान बाकीचे सगळे एक्टिविटी करपाक तांकां हांगासर वचपाक तांकां टायम आसा. पूण हांगा रस्ते सारके करपाक तांकां टायम ना. पण खोर्लेचें मेन जे रस्त्याचें काम जे उरलां थोड्याक इनकम्प्लीट उडयलां. स्पेशली जे आमच्या कॉलेजीचो कडलो जो वाठार आहा तो रस्त्याचे बाजूचे जे तेंच्यांनी फक्त लॉबरां घातलेली आहा आनी तेचेर इवन लेवलिंग सुद्दां केल्लेलें ना. जाता तितके बेगींतल्या बेगीन हे रस्ते खोर्लेचे स्पेशली आमचे स्कुलाचे स्कूल हायर सेकंडरी आनी कॉलेज हे तिनीचे इन्स्टिट्युशनांचे लोक भुरगे जेन्ना आनी पेरंट जेन्ना सकाळी जाता तेन्ना क्रावडेड जाता आनी स्पेशली रस्तो सारके नसल्या कारणान चडशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. सो हेचेर मातशें आमचे मान्य आमदार जे मंत्री आहात तेंच्यांनी आनी कावन्सिलर ऑज अ म्युनिसिपालिटीचे हेंच्यांनी जे कितें एक सोल्युशन काडून मे बी तेचे ते सिमेंटाचे कितें तरी घालून टेम्पररी मे बी फॉर एटलीस्ट फॉर द 6 months एटलीस्ट दे कॅन सी दॅट एटलीस्ट द रोड इज प्रॉपरली डेव्हलप्ड समथींग. पणजेचें जिल्लो आनी सत्र न्यायालय पाटो प्लाझा वाठारांत व्हरपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आदवोगादांनी भायर मारला. आदवोगादांच्या संघटनेची ह्या मुद्द्याचेर पणजे बसका जाली. स्वताची मेरशे येवपी बिल्डींग सोडून हेर खंयच न्यायालय व्हरपाक दिवचें ना असो थाराव संघटनेन घेतलो. बार कावन्सिलाक विश्वासात घेनासतना सरकारान पाट्यावेली बिल्डींग भाड्याक घेतल्या म्हूण आदवोगाद उलयतात. उत्तर गोंयच्या वेगवेगळ्या बार असोसिएशन आनी फोरमाच्या आदवोगाद ह्या मुद्द्यावयल्यान एकठांय आयल्यात. ह्या संघटनेची पणजे बसका जाली. पणजेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय पाट्यार व्हरपाक दिवचें ना म्हूण आदवोगादांचे संघटनेन थारायला. Till the Mercedes project comes, we said you stay here. We'll stay here till we move to Mercedes because the Mercedes project is to accommodate all the civil, criminal courts, administrative tribunal, district court, and all courts will come at Mercedes. So we have unanimously resolved today that that should be expedited. More than 1.5 years now that rent is being paid to a building which has not been occupied, and where crores of rupees have been spent in furniture. And as per from the district court, the information we got officially at the meeting today is that this year only 2 crores have been allotted for the work in Mercedes, which is the permanent court, which we are getting after practically 60 years. Okay, and here they are spending crores of rupees every month on a premises on rent. So what justification is there? On rent, on furniture, you have crores of rupees for something which has no permanent value. And here you don't have any. They keep saying they don't have funds. They don't have funds. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आता पळोवया गोंयाच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. म्हापसा पालिकेच्या वार्ड नंबर 4 आणि 5 आमदार ग्लेन टिक्लोन गटारांच्या कामांचे उक्तावण केले. नवे गटार बांदपाच्या कामांक 46 लाख रुपया खर्च येतलो अशें आमदार ग्लेन टिक्लोन सांगले. Various works, various places of gutters, आणि हे जावन आसा almost 2.4 kilometers in length, and this work will start from stadium to Kamath complex, Kamath Villa, and all this Akwe, Kamar Kazan, all these places will be covered up, and the estimate of the job is almost 46 lakhs. गोवा विद्यापीठात संलग्न आशिल्ल्या गोंयच्या सगळ्या महाविद्यालयांनी सरकारान मोफत वायफाय सेवा सुरू करची, भुरग्यां खातीर ऑनलायन बजेट सेवा सुरू करची अश्यो मागण्यो NSUI विद्यार्थी संघटनेन केल्यात. Because Wi-Fi is a very important thing which the students need for research basis, for projects, and every professional college, every college, as in every student needs Wi-Fi these days because internet is a must. But we would like to demand for an online budget. लायब्ररी स्कीम तितली ते भुरग्यांक मेळटाली खूब आतां पळय सगळ्यांनी न्ही आसात. आतां कितें जाल्यार करंटली तेणी बंद केल्ले आसा. सो आमकां ती जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाक जाय म्हणून आमकां विल ट्राय टू फायट फॉर दॅट.
सरकारान समतोल आशिल्ल्या वार्डांचे डिलिमिटेशन प्रक्रियेन घोळ केला. कॅबिनेटान संमत केल्ल्या समतोल आशिल्ल्या वार्डांचे डिलिमिटेशन प्रक्रिया सरकारान लोकां मुखार मांडची अशें शिवसेनेच्या अजित सिंग राणेन मागला. वाद जाता डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्डांतल्यान, पण डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड करीत आसतना जे कितें कांय तत्वां तेंच्यांनी पाळपाक जाय फॉर द पर्पज ऑफ डिलिमिटेशन, काय त्या तत्वांचें तेंच्यांनी उल्लंघन केल्लें आसा. की स्टेट कॅबिनेट जे आसा न्ही, दे हॅव क्लियर अमेंडमेंट फॉर बॅलन्स लीड डिलिमिटेशन प्रोसेस म्हणून. पण हो जो बॅलन्स लीड डिलिमिटेशन प्रोसिजर आसा न्ही, तो कॅबिनेटान क्लियर करून तो आतां एसेंब्लीन हें करच्या पयलीं तेंच्यांनी तो कशा पद्दतीचें लिमिटेशन जाता पळय ते ड्राफ्ट आसा तो जनते पळय आसा सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आनी सगळे जे इंट्रस्टेड जे लोक आसा म्युनिसिपालिटी कडेन तो धाडपाक जाय, तेचेर चर्चा करून घडून हाडपाक जाय आनी त्या नंतरच लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन तो येणाऱ्या असेंब्ली इलेक्शनान जे आसा पळय असेंब्लीन आसा तो तेंच्यांनी एडॉप्ट करपाक जाय. त्या सगळ्या म्हणजे BJPचे म्हण सगळे जे कार्यकर्ते आसा, तेंचे नगरसेवक आसा, मागीर महानगरपालिकेचे तेंचे कॉर्पोरेटर्स आसा पळय तेंच्यांनी सोय पळयल्या आनी दिसट घाईन जे आसा न्ही, गडबडीन जो आसा पळय ताका कॅबिनेट क्लियरन्स दिवन तेंच्यांनी सोडलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.